चीजी चिकन स्टफ पापड खाला यो करूया। चिकन पयलीं धुवन साफ करून तातूंत इल्लें मीठ घालून मिक्स करून तातूंत इल्लो हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो आनी आलें लसणाची पेस्ट घालून मिक्स करून हे थोडे वेळ सायडीन दवरया। कालीन तेल गरम करून तेल बरें तापलें तशें तातूंत तें सायडीन दवरलेलें चिकन ताचेर घालात आनी ताचे वयलें इल्लेशें तेल घालून हें आमकां बरे पैकी भाजून घेवपाक जाय। तें अशें भाजून जालें तशें एका आयदनान काडून ताचे बरे कुडके करून घेवया। ते चिकनाचे कुडके दुसऱ्या आयदनान काडून तातूंत हरवी मिरसांग, कांदो, मेयोनीज, मिरयाचो पिठो, चवी पुरतें मीठ, थोडी चीज आनी बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया। दगमगीत उदकान पापड बरो भिजून ताच्या मदीं तयार केल्लो स्टफींग घालून ताचे वयल्यान थोडें चीज घालून घेवया आनी ताका असो बरो सील करून घेवपाक जाय। कायलीन तेल गरम करून तेल अशें बरें तापलें तशें ते स्टफ केल्ले पापड तातूंत घालात आनी हे आमकां बरें कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय आनी तुमचे एकदम रुचीक चीजी स्टफ चिकन पापड खावपाक तयार आसा।